दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. क्रिस्त तें मोगाळ भावा भयणीनो, वीक्षकानो, तुमकां म्हजो प्रणाम. येर म्हजो पाटलाव कर. कम अँड फॉलो मी. ही उतरां जेजूची जावन आसात. जेजू आज आमकां हर एकल्यांक तसो पाटलाव करूंक आमकां आपोवणे दिता. जेजून आपल्या शिसांक आपोवणे दिलें, ये म्हजो पाटलाव कर, ये आनी पळय. हे शब्द वापरले आनी आपोस्तलांनी जेजूचो पाटलाव केलो. आमी जेजूचो पाटलाव करीचे तर आमी कितें करूंक जाय? सांत पावलो कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 1:19 आनी तशेंच 20 अशें म्हणटा, हे आमच्या मतींत रोंबोंक जाय, हे आमच्या मतींत आसोंक जाय. भावार्थ आनी तशेंच कश्ट सोंसचें देणें आमचें तें आसोंक जाय. भावार्थ मात्र न्ही, बगार कुरिसी आमी भोंवोंक जाय. भावार्थचें देणें मात्र आसल्यार फावना, बगार कश्ट सोंसचें देणें आमचें तें आसोंक जाय. त्या देखून भावार्थ आनी तशेंच कुरीस घेवन आमी मुखार सरोंक जाय. भावार्थ देवान दिल्लें देणें, कश्ट सोंसचें एक देवान दिल्लें देणें. एक क्रिस्त कातोलीक पंगडांत मात पळोवंक मेळटा. भावार्थ आसलेले मनीस कश्ट सोंसोंक जाय. जर तर आमी जेजूचे पाटलावदारी जायचे तर आमी कश्ट सोंसोंक आसात. एक निदर्शन दिवचें तर रॉबिन उत्तप्पा 2011 इस्वेंत विश्वकपाचो एक प्रख्यात क्रिकेट खेळगडी तो जावन आसलो आनी ताका कातोलीक जायचे म्हणून मस्त आशा आसली. आनी ताणें बपतिस्मान कोणा थावन ताणें घेतलो? आर्च बिस्प बर्नर मोरसा थावन ताणें घेतलो. आनी हेर पंगडा थावन कातोलीक पंगडाक येचे तर ताणें जायतीं कामां करूंक आसात, अफिदावीत करूंक आसा. त्या देखून तो वकील आसशीन तो गेलो आनी अफिदावीत करूंक ताणें सांगलें. आनी अफिदावीत करूंक सांगता आसतना त्या वकिलान विचारलें, कित्याक तूं तुज्या पंगडा थावन कातोलीक पंगडाक तूं फाटीं येताय? आनी त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो, म्हज्या पंगडांत जायते कश्ट म्हाका मेळटात. म्हज्या कश्टांक परिहार हांवें सोदून काडल्यारय म्हाका मेळना. पूण भावार्थ मार्त आसा, पूण कश्ट म्हज्या कश्टांक परिहार मेळना. त्या देखून हांव कातोलीक पंगडाक येता. आनी कातोलीक पंगडांत भावार्थ मात्र न्ही, कश्ट सोंसूंक मेळटात आनी कश्टांक परिहार मेळटा म्हणून तो म्हणटा. जेजूनी जायते कश्ट सोंसले आनी जेजूक देवाचेर विश्वास आसलो आनी त्या एका देवाचेर विश्वास आसलो आनी विश्वास आसल्यान कश्ट सोंसले आनी कश्टांत ताका जैत लाभले. त्याच रितीन आमी कातोलीक जाल्यार आमकां कश्ट आसात, पंतवना आमी फूड करूंक आसात, पूण एक दीस आमकां सूख मेळटा, जैत मेळटा म्हणून रॉबिन उत्तप्पा सांगता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, भोव अपुरबायचीं उतरां जावन आसात. एक प्रेरण दिवचीं उतरां तीं जावन आसात. भावार्थ एक देवाचें देणें जावन आसा. भावार्थांत जेजूच्या एकपोटांत जाल्लीं सोमेस्त देवाचीं भुरगीं जावन आसात. आमी देवाचीं भुरगीं जायचे तर आमी जेजू संगी आमी समकूंक जाय. जेजू लागीं आमी येवंक जाय. जर तर जेजू लागीं आमी सरतां तर, जेजू सरशेर आमी येतां तर खंडी सावन
आमी जेजूक संपूर्ण रितीन म्हणल्यार बरी समजोवंक आमी समतावो. लुकाचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 18 वळींत आमी पळयतावो. जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांत घेवन वरेवेण विंगड सुवातेक तो गेलो आनी वरे विंगड सुवातेक तो गेलो आनी थंयसर ताणें आपल्या शिसांक ताणें विचारलें, लोक म्हाका कितें म्हणटात? जेजूचे शिस ताचे सांगता सुमार वर्सां आसले, 3 वर्सां आसले. ताची अजापां पळयलीं, बरेंपण पळयलें, शिकून तांणी आयकली आनी असली जावप तांणी दिली. पावर्तन म्हणल्यार बरी असली जावप तांणी दिली. तुमी जावन आसात जेरेमाया, एलिया आनी तशी येवचो आसा प्रवादी म्हणून लोक म्हणटा. आनी उपरांत दुसरे सवाल जेजू विचारता. अध्याय 9 19 वळींत वैयक्तीक तो सवाल तो विचारता. तुमी कितें म्हाका म्हणटात? हांव कोण म्हणून तुमी म्हणटात? तांची परीक्षा करूंक असले सवाल तो विचारता. पेद्रू जेजूक नेगार केल्लो व्यक्ती आनी तो धर्मदुताचो मुखेली तो जावन आसलो. जेजू ख्रिस्त गलिलिया सरोवरांत वैनकर आसतना आपले शिश्य सांगता वारें वादळ उठलें आनी त्या वेळार ते भियेले आनी जेजू तांचो अणभव पळोवन अशें म्हणा लागलो, इतलें बेजूड कित्याक? तुमचो भावार्थान तुमी दंडळ्यात. आनी जेजू तांचे वारें वादळ तड करता आनी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून ते लेखतात. आनी तांची ह्या शिसांची परीक्षा करूंक तो कितें विचारता, तुमी कितें म्हणून म्हाका म्हणटात? तांचो भावार्थ पळोवंक तुमी कितें म्हणटात? आनी त्या वेळार पेद्रू वो अपुर्बायेची भास तो दिता. नेगार केल्लो व्यक्ती वो अपुर्बायेची तो भास दिता आनी भावार्थाची जबाब तो दिता. तुमी जावन आसात जिवंत क्रिस्त, देवाचो पूत आनी तुमी मेस्सिया. कोणा लागीं वचूं सोमया? तुजे लागीं आसात सासणीक जिविताची उतरां. तुजे लागीं आसात सासणीक जिविताची उतरां. पेद्रू मास्कली फक्तलो मनीस जावन आसलो, सादारणसो व्यक्ती तो जावन आसलो आनी ताका तितलें शिकप तातूंत नातलें. ताची जबाब भावार्थाची जावन आसली, जाणवायची न्ही, शिकपाचेर होंदोना, बगर भावार्थान बरोल्ली, विश्वासान बरोल्ली जबाब जावन आसली. त्याच रितीन आज जेजू आमकां विचारता, आमची जबाब भावार्थाची जावंक जाय. आमची जबाब आमच्या अणभवाचे वयर होंदोन आसूंक जाय. शिकपाचेर जाणवाचेर होंदोन आसूंक नजो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पेद्रून जेजूची अजापां पळयली. जेजू सांगता तो आसलो, जायतीं वर्सां जेजू सांगता तो आसलो आनी जेजू सांगता तो समकलो. ताची शिकोवन ताणें आयकली आनी भोव अपुर्बायेची जबाब ताणें दिली, भावार्थाची जबाब ताणें दिली. जाणवाचेर होंदोवंक ना, बगार ताची जबाब भावार्थाची जावन आसली, अणभवाची जबाब जावन आसली. तूं जावन आसाय मेस्सिया, तूं जावन आसाय जिवंत देवाचो पूत, तूं जावन आसाय क्रिस्त, तूं जावन आसाय प्रथम जनीत पूत, तूं जावन आसाय सासणीक जिवीत दिवचो दातार, तूं जावन आसाय सत म्हणून उक्त्यान म्हणल्यार बरी, भावार्थान म्हणल्यार बरी तो प्रगट करता. जर तर आज जेजू आमकां भावार्थाची जबाब विचारीत तर आमी कसली आमी जबाब दिता? आमची जबाब असली जावन आसा मोगचन. आमी भावार्थाची जबाब आमी दिना. आमची जबाब थोडी बटी जाणवाचेर होंदोन आसता. थोडी बटी आमी म्हणटा जेजू जादूगार, जेजू अजापां करचो, जेजू सुपरस्टार, जेजू पिक्चरांत आसलो हिरो, असली जबाब आमी दिता. पूण मोगचन आमची जबाब जावंक जाय भावार्थाची. आमची जबाब जाय आमच्या अणभवाचे वयर होंदोन आसूंक जाय, जाणवाचेर होंदोन आसूंक नजो, वा आमच्या
शिकपाचेर वंदोन आसोंक नजो. बावर्त आसले मनशां जायतीं ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटात, आमच्या दोळ्या मुखार पळोवंक मेळटात. एक दीस हांव डिवायन रिट्रीट सेंटराक हांव गेलो आनी थंयसर हांवें एक अपुर्बायेचो शर्मावो परगट केलो. आनी त्या वेळार एक स्त्री म्हजे सरशी येवलो अशें म्हणूंक लागली, हांव जायत्या वर्सां थावन कॅन्सर पिडेत हांव कश्टोन आसा, 10 वर्सां थावन हांव कश्टोन आसा, 10 वर्सां थावन हांव केमोथेरपी करन आसा, तरी जाल्यार म्हजी पिडा शिडा गूण जायना. आनी थोवळ येवन हांगासर येवन रिट्रीट सेंटराक येवन हांव जेजूक हांव सदांच मेळटा. आनी त्या वेळार तिचो भावार्थ पळयन हांवें विचारलो, तुका जेजू कोण? ती म्हणूंक लागली, म्हाका जेजू जावन आसा देवाचो पूत, रक्षक जावन आसा देवाचो जनीत पूत. भावार्थाची जबाब तिणें दिली. हें पळोवन म्हाका अजाप जालें. मोगचें न्हू, आमची जबाब जावंक जाय भावार्थाची, आमची जबाब जाय मोगाची, बरवशाची जावंक जाय. आमची जबाब शिकपाचेर वंदन आसूंक नजो, जाणवायची न्ही, अणभोगाची जावंक जाय. आमी क्रिस्ताक आमी अणभोग भावार्थान मेळ्ळे बरी अणभोग आमी करूंक जाय. Jesus is our Lord, Jesus is our strength, Jesus is our Savior. आमी पळयता थॉमस, तो थंयसर नातुल्लो, दुसरे वटेन जेजू दिश्टीक पडटा आसतना दुबावी थॉमसाक मुखार आपयलें आनी म्हणूंक लागलो, तुजो हात म्हज्या कडवळाच्या भितर म्हज्या गायांचेर घाल तूं घाल. आनी त्या वेळार तो अशें म्हणटा, म्हज्या देवा, भावार्थान म्हणले बरी तो जबाब तो दिता, म्हज्या देवा म्हज्या सैबा, म्हज्या देवा म्हज्या सैबा. मोगचें न्हू, आमची जबाब जावंक जाय भावार्थाची, आमची जबाब जावंक जाय मोगाची. त्या देखून मोगचें न्हू, जेजूक समजोवंक एकच एक वाट भावार्थ. जेजू जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. ताचे सरशीन गेल्या शिवाय बापा सरशी वचोंक साध्य ना. तोमासान विचारलें, सोम्या आमकां बापाची वाट तूं दाखय. आनी त्या वेळार म्हणटा, तुवें म्हजो पाटला तुवें केलाय, हांव जावन सत, हांव जावन आसा जिवीत, म्हजे सरशी आयले शिवाय बापा सरशी वचोंक साध्य ना म्हणून म्हणटा. त्या देखून जेजूच एक वाट जावन आसा, आमी जेजू सरशीन आमी वचोंक जाय. अपुर्बायेचें गीत तुमी आयकोंक जावन पुरो. सुखांत जावो दुखांत जावो, उबारता म्हजे दोळे, म्हज्या जिविताचे कितले कश्ट येवं दीत, जेजूच एकच वाट. भावार्थ जावन आसा देवाचें देणें, सोम्याचें देणें. त्या देखून आमी सोम्या संगी आमी चलूंक जाय. दुसरें जावन कुरीस, दुसरें जावन कुरीस जावन आसा एक देवाचें देणें. आमी कुरीस आमी वोवंक जाय. भावार्थ मात आसल्यार भावना मोगचें न्हू, आमचें तें आमी जेजूचो कुरीस आमी वोवंक जाय. एक दीस मागणेची स्त्री मागून ती आसली आनी तिका जेजूचीं दर्शनां तिणें पळयलीं. जेजू विशांत ती जाणा आसली आनी जायत्यो संगत्यो ती जाणा आसली. एक दीस ती मागण्यार आसता आसतना एक जेजून वेस केल्लो मनीस तिका दिश्टीक पडटा. जेजूच म्हणले बरी तिका भोगता आनी त्या वेळार तो एक सवाल विचारता, तुका मागण्या विशांत कळीत आसा, म्हजे विशांत तुका कळीत आसा, सर्वांच्या विशांती तुका कळीत आसा. तो जेजू तुका जेजू म्हजे थावन कितें जाय, म्हजे थावन कितें जाय म्हणटा आसतना ती म्हणटा, म्हाका जेजूचे 5 गाय जाय, म्हाका जेजूचो कुरीस जाय, तुजो कुरीस जाय म्हणटा आसतना तो मनीस थंय थावन लपयत आनी तिका कळटा तो जेजू न्ही, तो सैतान दुसरे वेस घालनी येवयेत, खंयचे वेस घालनी येवयेत, पूण जेजूचे 5 गाय कुरीस ताका दिवंक साध्य ना.
कुर्सा थावन आमकां जैत मेळटा. जर तर जेजूचो कुरीस आमी ओबयल्यार आमकां सकत मेळटा. आमी जैते वंतू आमी जाता. त्या देखून कुर्सा थावन आमकां बळ मेळटा मगोचनो. कुर्सा थावन कुरीस आमचें तें आसा जाल्यार आमी सैतानाचें बळ आमी खाण उडयत. सैतानाचें बळ आमी खाण उडयत. ಲೂಕಾಸ್ ವಾದ್ಯಲು ಅತಿ 9:23 ಜೇಸು ಕಷ್ಟ ವಿಶಾಂತ ಉಲೈತಸ್ತನ ಜೇಸು अशें म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो म्हजो कुरीस वोवोन दी. आपणाकच इन्कार करून दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. आमी हर एक दीस म्हणले बरी जेजूचो कुरीस आमी वोवंक जाय. हर एक दीस म्हणले बरी तसो फाटलाव करूंक आमी तेचो कुरीस वोवंक जाय. एक दीस मात्र न्ही, हर एक दीस म्हणले बरी आमी तसो कुरीस आमी वोवंक जाय. कुर्सावेने आमकां सर्गाक वचोंक साध्य ना. कुर्सावेने आमकां सर्गेच्या राजाक समकोंक साध्य ना. त्या देखून आमचें क्रिस्त जिवीत एक कुर्साचें जिवीत जावन आसा. आमी क्रिस्त जिवीत जियेत तर आमी कुरीस वोवंक आसा. सर्गाक वचोंक एकच एक साधन जावन आसा, कुरीस. कुर्सावेने आमकां जैत मेळटा. कुर्सावेने आमकां जैत ना, पूण कुरीस आसा तर आमकां जैत आसा. आमी जैते वंत जावंक आमी पावताव. त्या देखून आमी कश्ट सोंसूंक मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक क्रिस्तांव जायचे तर आमी कश्ट सोंसूंक आसात. कश्ट कित्याक मोगाळ भावनो आनी भयणीनो? 4 कारणां आसात. पयले सुवातेर आमी पळयताव पयले सुवातेर आमी केल्ली विसवण. थोडे पटी आमी चूक विसवणी आमी करताव. देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेनाव. देवाताव आमी पयसरताव. देवाचें उतर आमी आयकनाव. देवाक आविधेय जावन आमी चलताव. आमी चूक विसवण आमी करूंक नजो. बरी विसवण आमी करूंक जाय. देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक जाय. देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलां. देवान आमकां फ्रिडम दिलां. त्या देखून जेजू देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक जाय. सिराकसो ग्रंथ अति 15 वाक्य 14-17 म्हणसर अशें आमी आयकताव. आरंभरस देवान मनशाक टोसलो. मनशाक सारको सरपैस जावन नसलो. देवान स्वातंत्र्य दिलो, फ्रिडम दिलें. तुका जाय आसल्यार आज्ञा पळोवंक, तुका विश्वासी रावंक साध्य जाता. आनी तुका विसवण करूंक उदक आनी तशेंच उजो ताणें दिला. खंयचे तूं वेचताय, खंयच्याक तूं हात घालताय ताका घाल. उज्याक हात घाल्यार उलपता, उदकाक हात घाल्यार बरें जाता. मनशाच्या जिविता मुखार मनशाक जिवीत आनी तशेंच मरण ताचे मुखार दवरला. खंयचें तूं वेचताय म्हणून सिरकाच्या ग्रंथांत आमी आयकताव. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी बरी विसवण आमी करूंक जाय. वी हॅव टू सिलेक्ट गूड थिंग्स. देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक जाय. जर तर आमी देवाच्या कुशेक विरोध केल्यार खंडी सावन आमी कश्ट सोंसताव. आमच्या कश्टांक परिहार मेळना. एकलो म्हूण मानेस्त अशें म्हणूंक लागलो, सुमार 30 वर्सां म्हणसर हांव बरें जिवीत जियोन आसलो. एक ग्रेस्तपणाची जिणी जियोन आसलो. म्हजे थंय मस्त आस आसली. त्या वेळार म्हाका देव नाका आसलो. म्हाका मीस नाका आसलें. म्हाका कितेंच नाका आसलें. पूण आतां म्हजें तें कितेंच ना. सकट तेसोर जालां आनी हांव आतां कश्ट सोंसून आसा. त्या काळार हांवें देवाक आराधन करूंक ना. बरेंपण आसतना देवाचो उपदास काडूंक ना. आनी त्या देखून म्हाका असले कश्ट मेळ्ळ्यात. सूख विसवण हांवें केली म्हणटा. वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सूख विसोवंक नजो. सूख विसवणे निमते आमी कश्ट नसाव. दुसरें कारण देवसार. हेरां मुखांतर आमी कश्ट नसाव. जर तर आवय बापूय बरी नासल्यार आमी कश्ट नसा. जर तर आवय बापूय बरी आसा तर आमी बऱ्या रितीन आसा म्हणून आमी समजताव. त्या देखून
माते वसो वाजलेलं अध्याय 7 17 वळीं ते 18 वळी म्हणून आम्ही ऐकत आहोत. बोरो रूकू बोरो फोड दिता, पाड रूकू पाड फोड दिता, बोरो रूकू पाड फोड दिना, पाड रूक बोरो फोड दिना, पाड रूकू खतरन घालून जाय, बोरो रूकू सोदून कित्या म्हळ्यार बरें फळ दिता. मोगचेनो आमी बरें फळ दिवचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. पाड फळ दिवचे व्यक्ती आमी जावंक नजो, बरें फळ दिवचे आमी व्यक्ती जावंक जाय. बरें फळ दिवचे आमी व्यक्ती जाता तर खंडी जावन मोगाची व्यक्ती आमी जावंक. पाड फळ दिवचे व्यक्ती आमी जाता आमी कश्टताव. हेरां निमती आमी कश्टताव, हेरां निमती आमी हाका म्हणटात विकेरियस सफरींग म्हणून. आनी तिसरें जावन वायटा निमती आमी कश्टताव. थोडे फावटी जाग्यार संकश्ट आसल्यार, पितीसपणां आसल्यार, देवाक कुसोन गेल्यार, बाबार्थ सोन गेल्यार वायटा निमती आमी कश्टताव. कुटुंबांत कितें कश्ट आसात ते वायटा निमती आमी कश्टताव. किर्तनकार 16 वाक्य 4 अशें म्हणटा, पारक्या देवा फाटल्यान गेल्ले मनीस कश्ट पडयतात. ह्या कश्टांक मोगचेनो ह्या तिनी कश्टांक परिहार आसा, पूण एका कश्टाक परिहार ना. क्रिश्चन सफरींग म्हणून आमी म्हणटाव. क्रिश्चन सफरींग क्रिस्तांवचे कश्ट, क्रिस्ताचे कश्ट, आमी क्रिस्ताचे कश्ट आमी सोसूंक जाय. क्रिस्त पुसो तसो आमी दगदनी आमी भोगोंक जाय. 8 बागेंत आमी आयकता जेजू म्हणटा अध्याय 5 वाक्य 10 तावन 11 वळी म्हणसर, नितीपणा पसत दगदनी भोगतात ती कितली बागी, सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पसत तुमी निंदा भोगतल्यात, म्हजे पसत अपमान तुमी भोगतल्यात, म्हजे पसत जायते कश्ट तुमी भोगतल्यात. बगार उडाक स्तोरा सर्गा राजांत तुमकां संतोश लाभतलो. संतोष पावा, उल्हास पावा, संतोष पावा, उल्हास पावा. कडी सावन तुमकां सूख मेळटलें. तशेंच रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 तावन 3 वळींत आमी म्हणटा, सोम्या खातीर आमी कश्ट सोंसल्यार आमकां सोंसणीकाय दिता. आमी सोम्या खातीर आमी कश्ट सोंसूंक जाय. सोम्या खातीरच आपलो जीव आमी समर्पण दिवंक जाय. तवड आमकां सोंसणीकाय मेळटा. जेजू क्रिस्त कुर्सार मेलो, जेजू क्रिस्त कुर्सार मेलो आनी ताका सोंसणीकाय लाभली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 दुसरें पत्र अध्याय 3 तावन 4 वळी म्हणसर आमी पळयता, सदेन जावं देव आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्तचो बाप, तो काकळटीचो बाप, सर्व बुजवणेचो देव, आमच्या कती दुखांनी तो सूप बुजवून दिता आनी ताचे बुजवणे मारी फात कश्टान सांपडल्या हेरांक बुजवून तो दिता. तशेंच पेत्रूचें पयलें पत्र अध्याय 4 12 वळी तावन 13 वळी म्हणसर आमी आयकता, तुमकां व्हरोन पळोवचे खातीर तुमचे वयर आसा उजो धाडला. कश्ट धाडल्यात, तुमी घडपडचे नाका, तुमी बेजाऱ्या पावचे नाका, कधी दुखीन आसचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जावंक जाय. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाता आसतना तुमी उल्हास पावोंक जाय, संतोश पावोंक जाय आनी तुमकां सोंसणीकाय मेळटली आनी चड संतोश भोगूंक तुमकां मेळटलो. तुमी क्रिस्ताच्या कश्टांत संपडल्यात तर तुमी सुभागीपण म्हणून तुमी लेखा, सुभागी म्हणून तुमी लेखा, भागी म्हणून तुमी लेखा आनी खंडी जावन देवाचो पवित्र तुमचे काळजांत वस्ती करतलो. देवाक तुमी अर्गां दिया. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजूचो गरो फाटलाव करीत तर आमचो भावार्थ जेजू ते आमी सोडोवया. जेजूचो कुरीस आमी वोवंक मुखार आमी सरया. आमेन. दिव्यवाणी